विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेले मोगाचो नमस्कार आणि स्वागत. सुमार जनान म्हाका फोन करून निमगेले सन्नी माय खंयस तूं सुमार दीस जाले आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनी दिसना म्हणून. वय हांव एक सान मध्यंतरा नंतर वापस तुमगेले एदरा येतस कित्याक म्हळ्यार हांव काशी आनी गया हें पुरो पळोवचें म्हणून म्हगेले अण्णान आनी ಒಟ್ಟು चमकलेली. म्हगेल्या अण्णान सद्गती पावन 1 वर्स जालें. अशी आमी 12-13 वळा पुरा जनान भाव भयण्यान बसून उलयता आसतना अण्ण म्हणलो अन्नाले आमी वर्सातीक जाल्ली सुद्दां आमी हांव ते हांगा वचूं न्हू प्रयागराजा वचूं न्हू अन्नाला अस्थी विसर्जन करचें म्हणल्याक लागो म्हणून म्हणलो. तेन्ना आमी भयण्यानय म्हणलें अण्णा तूं वचचें जाल्यार आमी ಒಟ್ಟು वचया रे आमी सुमार काळ जाल्ले काशयेनी वचना अशी म्हूण गेलो. त्या प्रमाण अण्णान आमकां एक कार्यक्रम करून न्हू आमकां सगळ्यांक सांगलें आनी आमी एक 9 जन आमी भायर सरून न्हू चमकालीची. हांव हांगा दोकून मुंबय चमकाली. मुंबय दोकून आमी पुरा जन ಒಟ್ಟುची प्रथम जावन प्रयागराजा चमकालीची. प्रयागराजा सुर्य कसल्या गेलींची म्हळ्यार म्हगेल्या अन्नाला अस्थी आशिल्ली निमित्त ते पुरा कडेन घेवन भोंवची नाका सुरवेक ताय अन्नाले अस्थीचें एक विसर्जन जावो म्हणून सांगून सुरवेक आमी प्रयागराजा गेलींची. प्रयागराजा गेलेले तेन्ना हांव एक 8 वर्सां फुडें गेलेलें प्रयागराजाक काशीक पुरा. हेपन पळयताना थंय आमगेलो काशी मठ इतलो लायकस म्हळ्यार भारी एक आनंद जालो तें पळोवन गेलो. आमी पावताना दनपार 3 घंटे जाला जाल्यार थंय आशिल्ले उस्तवारीचे आमगेले फुडवालकेश्वरा आशिल्ले सुरेश माम थंय आसत ताणें आनी विधीमयेन भारी लायक करून घेवन आमकां जेवणाची वेवस्था करून दवरलेलें. आमी परत थंय वचून जेवण करून न्हावन करून जेवण करून ಸ್ವಲ್ಪ विश्रांती घेवन घेवन मागीर सांजवाळ म्हणटाना आमी एक सुत्त भायर आनी भोंवच्याक म्हणून चमकलीची. प्रयागराजांतू पळोवपाक जाल्यार सुमार देवस्थान आसा शक्तीपीठ आसा आनी आगेले शंकराचार्याले एक हें आसा आश्रम आसा थंय देव 3 माळी जावन घेवन देवालय हें आसा 2 माळी आनी ग्रावंड फ्लोर अंतपुराची एक कडेन एक गर्भगुडी करून घेवन भारी चंदायरी पुजे वेळाक आमी थंय पावलींची पुजनी पळोवचें जाल्लें आमकां. मागीर सुमार तशें आसा पळोवच्याक. वयर एक हनुमंताल देवस्थान आसा मागीर न्हय सुमार देवस्थान पुरा आमी पळयले. पळयतना बेजार दिसता कसले म्हळ्यार जन मस्त दुर्बळ लोक पाप दिसता आशिल्ले पळयतना. कित्याक म्हळ्यार जनान भायर दोकून आयल्यार मात्र तांकां थंय कसले उत्पत्ती सोडल्यार आनी कसले ना सान गुडसलांतशी आशिल्ले अंतू भितर शेड्डा भितर पुरा जीवन काडटा लोकूय चड मस्त दुर्बळ लोक. मागीर ते एक रिक्षाचो म्हळ्यार ताका रिक्षा वेरी उत्पत्ती. मागीर वेणी माधव म्हण एक देवस्थान आसा ते आमगेले प्रयागराजाचे ते आमगेले मठांनी आसूं ते जाग्याचे न्ही क्षेत्रपाल कय तो थंय बरें भारी चंद आसा तें देवस्थान. तातले येद्रा एक इश्वराल देवस्थान आसा. अशी पुरा आमी पळयतना ते तांगेले दुर्बळपण तांगेले कश्ट पळयतना आनी जेवण मनाक मस्त बेजार दिसता. त्या लेकार आमगेले हांगा दुर्बळ संख्येच जाल्यार त्या नमने दुर्बळपण ना की म्हणून म्हाका दिसता. तसले कडेन आमी हांगा प्रयागराजा देवस्थानांतू पुलदिसू रात्री म्हगेले अण्णान आनी बसून भजन केलें थंय चंद करून घेवन. मागीर ते थंय एक ब्रिज आसा त्या ब्रिजाक सांजवाळ नंतर एक लायटिंग्स घालताची. आमी ते हांगा दोकून शंकराचार्या मठा दोकून पळयतना भारी चंद दिसता तें ब्रिज थंय दोकून पळयतना. ताका पळोवच्याक कितलो व्हड आसा म्हणून तें ब्रिज ते दिगा आनी थंय पुरा जनान ते शंकराचार्या मठ आमी वताना आरती जाता आशिल्ली ती देवा आरती जातरी एकडे गुवन गंगे समीत आरती करून आरती सकयल दवरतात आमी पळयल्या म्हणके. तशी भारी चंद एक ते ब्रिज जेवो ताजी लायटिंग्स जेवो सकयल पळोवच्याक. मागीर आमी थंय राबिल्ले तेन्ना आमकां ते हाजे वेणीदानाचे करतल्यांक वेणीदानाचे कार्यक्रम आनी पिंडाचे कार्यक्रम सपिंडीकरण ते पुरा सकयल जाताना थंयचे
मॅनेजर मामान आमकां सुरवेकची कोणीय आमकां लुटीन तशी सुरवेकची आमकां खंय खंय कितलें कितलें दिवका म्हणचे एक सुचन दिल्लें. आतां आमी हांगा वची जाल्यार कितलें, न्हंयतल्या वची जाल्यार तांकां कितलें दिवका, दोणीच्या कितलें दिवका, मागीर वटा कितलें दिवका, मागीर त्या प्लॅटफॉर्माच्या कितलें दिवका म्हणटना हे एक सुव्यवस्थ कसले नमुन्यार एक आशिल्लें म्हळ्यार आमकां परगांवां दोकून थंय गेलेल्यांक अयो हांगा कितलें खर्चुचें आसा बा, हांकां आमी कितलें दिवका जायत म्हणचे एक नमुन्याचे कसले गोंदल ना, कन्फ्युजन ना. इता म्हळ्यार आमकां ते मॅनेजर मामान करेक्ट जावन गेलो मार्गदर्शन केलां कसन करता ताजे वयर तुमकां कितलें दिवका कितलें दिया ती म्हूण सांगून. आनी थंय राबतानाय तशींची आमी थंय मठा भितर गेलीं सदना सुरेश मामान की विद्यमायन की आनी एक मामान की येवन आमगेले उलयतना आमी खंय की आमगेले संबंदाच्या घरकडे गेल्या म्हण केच एक मना समाधान जेवता जालें एक. आनी ताज्या पेशी चड आहार आमी एक थंय इतलें दूर प्रयागराजा गेलेले तेन्ना तांची आहार खावन घेवन आमकां दीस काडल्यार आमकां पोटांनी वायट जाता म्हणचे भंय आशिल्लें तें कसलें ना आमकां. इता म्हळ्यार तितलो लायक आमकां आहार आमगेले घरकडे केल्या म्हण की आहार समय जावन घेवन रातच्या रुमाय तशीची अनुकूल रूम एक एक रुमान तूं 2 मनशाचे 3 मनशाचे 2 मनशां म्हळ्यार एकाकल्यान न्हिदोवचे मनशां न्ही 2 जाणां न्हिदोवचे मनशां तसले मनशां सकयल जावन आनी शेक्या वेळा येयल्यांक अनानुकूल जावचें ना म्हणून AC रूम AC बरें आसा भितर बाथरूम आसा उद्दा आसा जाय जाल्यार उद्दा कशी खंडीत थंय तोंदर आसना इता म्हळ्यार थंय लागीं गंगे आसा देखून कसलें उदका बाद आसना उद्दाक भारी एका नमुन्याची वेवस्था. हें पळयतना आमकां कितले दूर गेल्यार हिची इंग्लिशान एक सांगता ते होम अवे फ्रॉम होम म्हळ्यार इता म्हळ्यार आमी कितले दूर आसल्यार आमगेलेची एक परिसरांत आमी आसल्यार ती आसा ती म्हळ्यार नमुन्याचें एक वातावरण थंय सृश्टी जालें. मागीर आमकां ते आमगेले सकयल ते पिंडाचें काम करूं आयिल्लो तो बट्टू हिंदी उलयतालो शापुरो जाल्यार ताणें दिसाक कितले जनाले चल काम करता की ते देखून ताका कन्नडय कळटा मराठी कळटा ताणें ते प्रत्येक तागेले विधी विधान ताणें छंद करून घेवन आमकां वर्णन करून घेवन सांगलें. हें म्हळ्यार हाजे अर्थ कसले हें कसले कुरका हें कुरकाची आवश्यकता कसले म्हणचे एक नमुन्यार तागेलो ताळो एक लायक आशिल्लो ते गट्टी ताळ्यान ताणें सांगतना आमकां ते आयकुया म्हणून दिसता आशिल्लें. तसलें एक समर्पक जावन घेवन ताणें केला ते आनी वेणी जानाचे बायल मनशाले एक संतोशाक बरती पुरा ते बैसून एक आमकां पळोवच्याक एक संतोश त्या पुरा पळोवन घेवन आमी वतान कोणी नाशिल्लींची आमी मात्र आशिल्लींची त्या देखून मस्ती एक गर्दीशी ना आशिल्ली थंय आमकां आमी गेलेले तेन्ना. तशी ताजे मागीर आमी त्या पुराची वचून घेवन समुद्राल्या वचून घेवन न्हंयतल्यागी वचून घेवन ते विसर्जन करच्याक म्हणून आमी चमकलींची ते दोणी देंवन घेवन न्हंयतल्या वताना इतले आनंद दिसता. एक गंगे एक यमुने एक सरस्वती दिसना जाल्यार गंगेन यमुनेन उद्दाक कितले छंद जावन ते विंगड न्हंय कशी एक संगम जाता खंयची गंगे खंयची यमुने ताजे विंगड कलर ते दोन वट्ट जाता ते वट्ट जाताना एक नमुने जॉयंट जाल्यार आमकां समज दिसता एक प्रकृतीचें एक वैचित्र्य कसलें बाये कितले छंद ही म्हूण दिसता. ते पळोवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ चमकून वचका जाल्यार थंय वता भारी खूश जाता. आनी ते एक निदान एक जिवनांत मनशान एक वेळा पळोवका जाल्यारची ते प्रयागाचे एक त्रिवेणी संगम ते गंगे उद्दाक अशाण यमुने उद्दाक येवन घेवन हगूर ते बरसूचे ते दोनी बरसूचे कडेन एक दिगीच एक नमुने गीत जावन सपरेट कोणा जाल्यार कळना तिला म्हणचे विशय ना हें आनी हें विंगड म्हण दिसता नमुन्यार आसूचे न्ही जावन मनान तूं संतोश जालो. थंय आमगेले अन्नाले अस्थि विसर्जन करतना आमकां सकाळां दिसलें भोवशा सदगती पावलो अन्नाले आत्मा सदगती पावल दिसता म्हणून दिसलें. हें आमगेले एक विश्वास आमगेले एक नंबिका आनी देवान त्या विश्वासा प्रमाण चलोवन दिता म्हूण आमकां एक धैर्य. फुडें एका टायमार काशी यात्रे वचचें म्हळ्यार व्हड विशय आशिल्लो. हांगा दोकून बायसोर न्हू ते पावताना कितले की दीस जावचे आनी कितले की दीस नंतर ते परत तांगेले पुरा जावन वापस येताना केलो जन वांचून येता की ना म्हणून गोतना असल पुरा परिस्थिती आशिल्ली. आतां इतलें अनुकूल आसा कित्याक म्हळ्यार हांगा दोकून मंगळुरा दोकून दुड्डस म्हण जाल्यार फ्लायटार बसलें म्हण जाल्यार
मुंबय पावन मुंबय देखून तुमकां रात्र भितर काशी पावताची, तशी प्रयागा पावताची, खंय जाल्यारय पावताची. आनी तूं काशी म्हणचे एक विशय पुढे एक दूर म्हणचे विशय आशिल्ले आज ते लागीं जावन आमकां सगळ्यांक वचच्याक अनुकूल आसा. आतां अनुकूल म्हळ्यार कशें जालें, दुडवा अनुकूल म्हूण म्हणा, दुडवा अनुकूल तांगेल्या प्रमाण फ्लायटार वचची ट्रेनार वचची कशें पळोवन घेवन वचीत जाल्यार थंय वचून राबच्या अनुकूल कितलें करून दिलां. आमकां वचून राबतना कसलें एक आल्हादकर वातावरण आसा म्हळ्यार थंय आमी गेलेले कडेन एक नमुन्याची आमी कोणाकी घरा वचून आमगे सोयऱ्याल घर कडेन वचून एक 2 दीस काण घेवन आयल्यार कशें जायत तसले नमुने आहार जावं विहार जावं आमकां. मागीर दूद कित्याक म्हळ्यार मस्त कडेन दुदाचे भारी तोंदर आसता जाल्यार थंय कसो लायक दूद आनी ताक आसा म्हूण सांगल्यार आमकां एक चूर कसलेची आहारा निमित्त आमकां जावची तोंदरी कसलेय जायनी अशी प्रयागराजांत तूं आमी संतोशारी आमी थंय 1-2 दीस काण घेवन आमी थंय देखून मुखार सोन कल्पी गेलींशी. कल्पीक आमी प्रयागराजा देखून एक व्हॅन करून घेवन चमकलींची. रस्तो भारी लायक आसा प्रयागराजा देखून कल्पी वचचे रस्तो भारी लायक आसा. एक चूर तुमकां दण म्हणची जायना त्या नमुन्याचे रस्तो भारी लायक. आमी कल्पीक थंय देखून शिरा गेलींची. कल्पी मठ एक सान हळ्ळे भितरी आसा. बालवेद व्यासालें एक मंदिरय आसा आनी ताजे लागींची काशी मठूय आसा आनी पुरातन एक वेदव्यासालेक सान एक देवस्थानय आसता. ते आमी कल्पी गेलेले तेन्ना ते आमी ते लेखणी आशिल्ले त्या गांवांत तितलें चंद एक देवस्थान आसा म्हूण घेवन कित्याक म्हळ्यार म्हगेलो अण्ण तत्तावळ वता आसता थंय तो कमिटी भितर आसा ट्रेजरर की जावन आसा तशें देखून तत्ता वता आसता जाल्यार आमकां ताणें तेंची खबर पुरा केन्ना सांगिल्लें आयकून गोत शिवाय आमी पळयनी आशिल्ले कल्पी. कल्पी एक कितलें चंद मठ आसा म्हळ्यार न्ही जावन एक आल्हादकर वातावरण आसता. सुत्त मस्त एक सन 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 घर मस्त एक दुर्बळ लोक तांगेले मदीं तूं तांगेलो कोणाकी जाग घेवन स्वाम्यांनी वेदव्यासाले जन्मस्थान तें म्हूण बालवेदव्यासाल जाग थंयची म्हूण सांगून थंय एक देवस्थान बांदिल्ले निमित्त त्या गांवांक एक नमुने चैतन्य आयला. मस्त जनांक काम मेळ्ळां कित्याक म्हळ्यार ते आमगेले व्हडलो गद्द आसा तोट आसा आनी हें आसा गोशाल आसा थंय पुरा काम करच्याक जन जेवका. आनी ते देवस्थान कितलो व्हड बांदिलां. हरिद्वारा देवस्थाना नमुने रीची वैकीन एकीची किसान तशी नमुनेर बांदिलां पळोवच्याक हरिद्वारा देवस्थान अशी आसता पळयतना. इतले चंद मुर्ती अयो देवा इतलो संतोश दिसता पळयतना. आनी फुल्लाड कितले मठ जे देवस्थाना सुत्तू नमुनवार फुल्ल तांचें वातावरण जाता की कसं म्हूण गोतना भारी एक नमुने चंद चंद फुल्ल लागीं मठ राबच्याक आयल्यांक. आमी ते वयर राबिल्लीं ती एक कुडान तूं सस मांचेचे कूड आशिल्लें ताका अटॅच बाथ आशिल्लें AC आशिल्लें आनी जावका जाल्यार फॅन आशिल्ले उदक आशिल्लें सकड आशिल्लें. तेजे आमकां जावका जाल्यार वेस्टर्न टायप कमोड सकड आशिल्लें. त्या देखून एक रुमांत दादले मनशां पुरा राबलींची एक रुमांत आमी बायल मनशां पुरा राबलीं ती आनी एक 2 रुमांत कोणकी पुरा आशिल्लींची. इतलें संतोश वातावरण म्हळ्यार थंय हें आशिल्लें तांची मॅनेजर माम जेवो तांची ते काम करतले जेवो तांची भट माम जेवो ताणें पुरा जनान आमकां एक दाखोवची प्रिती जेवो पळयल्यार. आनी तावळ म्हळ्यार मणकेची हांगा प्रयागराजा मणकेची कल्पीन थंय भारी लायक जेवण खाण आमकां करून व्हरलें. थंय एकलो बाबू म्हूण आसा तो मस्त लायक करून घेवन खाण आनी करून घेवन व्हरला आमकां. थंय सकड कापे न्ही उणें जाल्यार आमगेले खातीर लायक कापी करून घेवन दिला ताणें पुरा. आमी ते देवस्थाना पळोवन घेवन पूज पळोवन घेवन रात्री आमी ते राबून लायक थंय तांगेले हांगा जालेले इतला जालेले कॉलीफ्लवराचे भजो आनीक सकड आमकां केलेले भारी लायक जालेले जेवण आनी सकड आमी आनंदारी संतोशारी आमगे लावंगल पुराची थंय उमळ घाल न्हू थंय पुरा करकरी सुकून घेवन आयले.
आमगे लण्णाक त्या परत दाखोवचे पडला मस्त उमेदी त्या दुखून आमकां पुरो ताणें मठां चुत्तू मुत्तू सकट दाखयलें. मठांत तूं एक आजे कसन तें म्होवाचें गूड कितले जेल्ले गो तसो म्होवो मारले राशी जेल्ल्यारी कोणाकय येवन चाबील जेवना कितकी. आनी हें नविलू मोरू कितलो मोर आसा ती ते गांवांत तूं राशी मोरू एका 2-3 मोर ते वेळ उपकारी आमी वतान रात्र आशिल्लो एर्दूस ते तशी आशिल्ली ती भारी एक चंदाय. आनी ते गोरवां हट्टी पळोवका इतले फूट कोन्न दवरला म्हळ्यार तितलो फूट गोरवां ते तांकां दिवच्याक आमी कसं गोरवांक कसं दिवेत ते वचून गोदान ते पुरा भारी एक चंदाय. मागीर आमी 1-2 रिक्षा करून गेलो ते पुरा गांवां पुरा भोंवच्या गेलीं ती. तातूंत म्हाका अत्यंत आकर्शक दिशिल्लें लंका मिनार म्हणून एक जागो भारी चंद आसा. थंय एक दिग एक मिनार आसा ताजेर रामायणाचें न्ही पुरा चंद काणी आसा. इवन थंय कंपाउंड वॉलार बरयना कसो एक नमुने कलात्मक जावन केला म्हळ्यार कंपाउंड वॉल तें तितलें मेंटेन कर न्ही जाल्यार भारी चंद आसा. लंका मिनार ते जागो भारी चंद आसा. आनी न्हिदलेलो हो आसा कोण कुंभकर्ण व्हड कुंभकर्ण न्हिदला ते एक पळोवका जाल्ले विशय भारी चंद आसा लंका मिनार पळोवच्याक. आनी सगळे ते रामायणाचे हें ते पुरा आसा भारी खूश जाता. ताजे मदें तूं थंय एक लागीं एक मराठी लोकाले पेशवेच्या कालाचे एक हें आसा देवस्थान 2 मेटनी चोड वचका थंय तेवे तशींची अत्यंत पुरातन तांची भट्ट पुरा तांची पुरा काणी सांगता भारी खूश जाता पळयतना. मागीर दैंतल्या एक देवस्थान आसा थंय गेलींची अशी सुमार कडेन गेलींची. मागीर एक व्हड हें आसा थंय फोर्ट शी आसा दर्गा आसता तुमी थंय आमी थंय वचचे न्हीची जाल्यार थंय भारी लायक आसा तेवय पळोवच्याक भारी चंद आसा. आनी गांवूय तशींची मस्त एक व्हड गांव म्हण न्ही धुळी गांव जाल्यार मस्त एक नमुन्याचे समृद्धी आसा की म्हूण दिसता पळयतना गांवांत तूं. आनी आमगेले मठा तोटान तूं पेर जाता आनी मस्त नमून सकट जाता. कॅरेट जाता आनी कॉलीफ्लावर जाता नमुनवार कॅबेज जाता. अशें थंयचे हाडांक रांदप करूंक यूज करता की कसं की फुलझाड फूल कितले आमगे थंय आमगेलो टायले आमगेले आनी पुराचे बैसून घेवन म्हगेले भयणीन तिगेले फ्रेंडान आनी पुरा बैसून चंद 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 माळ घातली फूल त्या नमुने आसा. देवा दवरतना अंकेक धन्यता भाव तितले चंद दिसता. देरे फूल कितले आनी कितले बण्णाचे गुलाब्यो भारी चंद ते पुरो देवा दवरून घेवन पूजा पळोवन भजन करून थंय 2 वेळाक भजनय केलें. आनी ते पुरावा पळोवन घेवन आमी हेर्दुसू थंय दोकून जेवण करून घेवन तेची वेनारी आमी हांगायलींची काशीक. ते काशी गेलेले विशय हांव अनेक अध्यायार सांगता तुमकां. आतां सद्याक प्रयागराजांनी कल्पे विशय हांव हांगा राबयता. आनी एक सांगचें विसरलें हांव कल्पीन तूं सोम्यान ते मठ बांदूचे फुडें हांगा खंय तो जागो म्हूण सोदितना एक कीर येवन सोम्यार हाता आशिल्लें फलवस्तू खावन चमकलकय तेन्ना सोम्या कळकय शुकमुनी येवन सुचन दितस वची जागो म्हूण घेवन म्हणून ते देखून ते एक बालवेद व्यासाल मुर्ती भारी चंद दिसता पळोवच्याक. ते देखून अनुकूल आसल्यार तुमी एक वेळा कल्पी वचून ह्या पुरा पळोवन येती म्हूण सांगताची तुमकां अनुकूल पुरा आसतय. आमी वची बंद केलें जाल्यार ते रातच्या वेवस्था आसा जेवणा वेवस्था आसा मोगान पळोवंक घेतले सिब्बंदी वर्ग आसा आमकां कसलेय तोंदर जायनाशी कसलेय उणी जायनाशी आमकां पळोवंक घेता ती. आमी संतोशान निश्चिंतेरी निर्भय जावन घेवन वचून येता म्हूण सांगताची. आतां मुखावेले अध्याय हांव काशी विशय तुमगेल्या उलोवच्याक इच्छा पावता. म्हाका हांगा अनुमती दियात म्हूण सांगून तुमकां सगळ्यांकय नमस्कार करता. सगळ्यांकय नमस्कार.